house of Datta Salgaonkar and his family, Santosh Salgaonkar, everybody is there, was damaged during the cyclone. Huge tree came crashing down on his house and half of the house got damaged. हे जेन्ना अर्धे घर मोडून पडले सायक्लोनाच्या वाऱ्यान, तो आख्खो आमोच तेंच्या घरार येवन पडलो. 4-5 दीस उपरांत आता जो पावस येयलो तेजे सायडीचे वॉली ज्यो आसल्यो मातयेच्यो त्यो सकला पडल्यो. आमी सगळे गांवचे लोक एकठांय जाले आनी डिसायड केले की तेका आमी हें घर बांदून दिवचें म्हणून. ते सारके गरीब लोक, इतले गरीब म्हाका दिसता पोर्रान आनी दुसरें घर आसचें ना. आमी डिसिजन घेतलें की हेका हेल्प करपाकूच जाय. हो जेन्युइन केस आनी हें घर तेका बांदून आमी दिवचें. ते खातीर आमी रेंव, खडी, शिमीट, फातर, लोबरां जी लागता ती आयज हाडलेली आहा आनी आयज तेजे बुनयादीचो फातर आमी घालून तें काम चालू करता. 1-1.5 म्हयन्या भितर हें घर बांदून तेका आमी परतून आपल्या घरान दवरचो. आयज तेका आसरो आमच्या शेजाऱ्यान दिल्लो आहा, एंटनी बाब एंटनी. हेंच्या घरान फाटल्यान तेका आसरो दिल्लो आहा आनी सगळे शेजारी बाब बॉनी आमचे फुडले आशा सगळे फुडें सरलेले आहा की हेंकां घर तेंकां आसरो, घराचो आसरो बांदून दिवचो म्हणून. सो हांवें इमिडिएट डिसिजन घेतलें आनी सांगलें की हें काम चालू करया. गव्हर्मेंटान आमकां चीफ मिनिस्टरान सांगलां अप टू 1,10,000 पासून दिता म्हणून. सो 1,10,000 जर तर सरकार दिता जाल्यार आमी आनीक 2 लाख घालप आनी हे 3 लाखा भितर तेंकां घर बांदप, 3-3.5 लाखा भितर, आनी तेंकां दिवप. अशें आहा की आमकां सरकार 1-1.5-2 लाख पगार दिता. कोविडा खातीर कितें तरी टिडाक जाता. 1-2 म्हयन्याचो पगार तेका हांव म्हाजो जो येता तो दिवन तेजें घर रेडी करप. बिकॉज शेल्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका 1-1.5 म्हयनो कोणीय आपल्या घरान दवरूंक शकता. फाटल्यान एक रूम खाली आहा तितून, वो आवट हावजान, वो भाड्याक विदाउट मनी. 3ऱ्या म्हयन्यान तेंकां कोणाचोच आसरो आसचो ना. जर तर कोणाक दिसता की तेंकां कितें आमी आपूण हेल्प करूं जाल्यार तेणी येवन हेल्प करूंक जाता. पूण आमी बरें घर, डिसंट घर बांदून तेंकां दिवंक शकता. सगळ्या शेजाऱ्यांक जे धांवून म्हाजे कडेन येयले आनी आमचे कडेन हेल्प मागली की हें तेका हेल्प करचो. सारकें मातयेचें घर, मातशें असलें घर आनीक पोर्रान खंयसरूच ना. हे मातशें फाटीं उरलें. आमचेच वांगडचे हे लोक, तेजो चेडो म्हाका दिसता आमच्याच वांगडा वयर सरला. तेंकां आमी हेल्प करपाक जाय.